परिपूर्ण तुवे उड्याचे रूप घेतला उड्या वैनारी तू आमचे गाण जाता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उड्या रूपाले बोनासच्या नमो नमो सुरवंदरा साक्रामेंतां तामकां राखच्या जियेचे सूख तुका सांगूंक आयल्या तुझे तोंड पुसवण आशीव नांगा रावल्या जेसू ये आमकां मेळोव तुये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवने नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उड्या रूपाले बोनासच्या नमो नमो सुरवंदरा साक्रामेंतां तामकां राखच्या नमो नमो जेसू ख्रिस्ता Jesu Cristo उड्या रूपाले बोनासच्या तामकां राखच्या नमो जेसू ख्रिस्ता Jesu Cristo उड्या रूपाले बोनासच्या लसून आमारी तामकां मेळोवंक आयिल्ल्या नमो नमो सुरवंदरा आमचे रखणदार आनी बुजवणदारा साक्रामेंतां तामकां राखच्या दोनी हात वयर करून साक्रामेंतां तामकां राखच्या Hallelu Alleluia Hallelu Alleluia Hallelu Alleluia Hallelu Alleluia Hallelu Alleluia Alleluia Hallelujah, hallelujah. Arcane glab समय जेजू वंदन तुका समय जेजू महिमा तुका समय जेजू आराधना आणि मान तुका नामान तुका समय जेजू या संजेच्या वेळा तू आमकां मेळोवंक आयलाय बोवा पुरबायतारान हेच म्हयनो आमी आराम करता आसतना तुझ्या वर्ता जिविताच्या वाटेन तू आमकां मेळोवंक आयलाय जिविताच्या वाटेन चलोवंक आमकां आयलाय तुजी वाट आमी सदांच समकोंक तुंच जावन आसाय ती वाटी आनी आमी तुज्या वाटेन आसतना तुजे थंय आसतना आमकां कितेंच बेना कित्याक तूं आमची वाट तूं आमचें जिवीत तूं आमचो उजवाड तूं आमचें सत आनी तुंच आमचें जिवन हालेलुया 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 सगळे आमी सोम्या मुखार आसा सोम्याचें बरेंपण वाखाणटा सोम्याचें बरेंपण वाळणयता हाचे दिसा सोम्यान गेले सर बरेंपण आमी वाखाणून आमची तकली बागोवया सोम्या नमस्कार करुया येदो अर्थ देव आमचो येदो अर्थ सोमी आमचो येदो अर्थ रक्षक आमचो आमच्या मुखार आसा ताका आमी वंदन करुया आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समान
समर्पिता आराधनाने वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 सगळे आम्ही उभी राहूया मोगाच्यान सम्याच्या त्या वर्त्या जिविताचेर नदर घालया समी खरोच ह्या पवित्र सक्रामेंतान आमकां मेळोंक आमच्या मुखार आजार आसा मोगळा बाप्पा मोगळा जेजो तूं आमकां मेळोंक आयलाय आमकां मेळोंक आयल्याक आमी चड खूश पावता संतोश पावता आभार मानता कित्याक ना पावो जाल्यार आमकां तुज्या लागीं तुवें आपयलाय तुज्या लागीं रावोंक तुज्या लागीं आमी सदांच एक जावन जियोंक तुजेंत जिवन तुजेंत व्यक्ती तूं आमच्या घर घेवंक आमकां तुवें आपयलाय ह्या खातीर तुवें दिल्लो उलो त्या तुज्या सिसांक म्हळें येया येया म्हजो पाटलाव करा हांव खंय रावता म्हूण तुमकां पळोवंक जाय तर तुमी म्हज्या फाटल्यान येवन म्हाका पळया तेच वर्ते आपोवणें आमकां दिलाय तुजी रूच साकोवंक तुजी रूच बगोवंक तें कोण बगता ताका मात तो खरो संतोश कळीत कित्याक म्हळ्यार तूं आमच्या मदगांत आमच्या संगत आसतना सम्या जेजो कितेंच उणें आमकां ना तूंच भरती घालिताय आमच्या जिवनांत आसले सगळें उणेपण जांगपूर आमी आज कश्टताव जांगपूर आमी वळवळटाव जांगपूर आमच्या थंय जायते खंत आसा जायती बेजाराय आसा थोड्यांक आमकां समाधान ना थोड्यांक आमच्या मदीं शांती ना थोड्यांक आमकां बावट दंडळटा कितें करचें खंय वयचें कश्ट येत आसतना दूख येत आसतना समस्या वयर समस्या येत आसतना पिडे वयर पिडा येत आसतना आमी म्हणोंक पुरो कितें हांव इतलो देवा वयर पातयलो त्या जेजूक हांव इतलें आराधन केलें इतलें मिसां हांवें भेटयलीं इतल्या आराधनाक हांव गेलो इतले रेतीरी हांवें केले इतले नोवेनां हांवें केले इतले मागणे हांवें केले म्हाका कितें मेळ्ळें मेळटा म्हण येवचें न्हय सम्यानंच म्हणलें आसा कश्ट दिल्यान आनी वजन वयतल्यान येया म्हजे सरसी आनी हांव तुमकां विशय दितालो असो अर्थ हांव मुखार तुमकां समजयतालो आनी त्याच जेलचें आपोवणें जावन आसा आमकां हरएक लागीं जांगपूर हांगा आसल्यार तुमकां जांगपूर ऑनलायन निरीक्षण करच्या तांकां हरएक लागीं आमकां ताणें आपयलां येया म्हजे सरसी म्हणा लागला तो येया कोणीय जावन दी कितलेय कश्ट बगो दी घरान कितलेय समस्या आसूं दी भुरग्यांचे कितलेय समस्या आसूं दी वडिलांचे कितलेय समस्या आसूं दी काम ना थोड्यांक आर्थीक समस्या जायत्यो थोड्यांक नाका जाले नाडण्यो नाका जाले ओडण्यो नाका जाले साली गमत्यो खुशालाय मजा ह्या देखून आज आमचे क्रिस्तांव समर्थेंत जायतें शेळेपण कित्याक आमकां जाय ह्या संवसारी लौकीक वस्तूची आकर्शीत थोड्या वेळा काळाचे प्लेशर आमकां जाय न्ही संतोष आनी उल्हास प्लेशर त्या देखून आज आमी कशें आल्यार गमत म्हणून खुशाल मारूंक कितले बेगीन येता पूण आत्मीय कार्याक आमी बारी पाटी कित्याक म्हळ्यार आमकां ती उरपाना आमकां तो मोग सोम्यात येना सोमी म्हाका जाय सोमी तूं म्हजो तुवें म्हजो मोग केलाय त्या खातीर सोम्या सांगता आमी रावया गावया जय 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 देवा बापा जेजू क्रिस्ता पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा जय
जय जय जय जय जय जय जय जय देवा बापा गाऊया म्हणा जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्र आत्मा जय 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 पवित्र आत्मा जय 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 ते एक देवा जय 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 ते एक देवा जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्र आत्मा जय 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 ते एक देवा जय 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 देवा बापा जय 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 ख्रिस्ता जय 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 पवित्र आत्मा जय 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 ते एक देवा वडा ताळंताची आम्ही गीता गावोया वडा ताळंताची आम्ही गीता गावोया वंदन करून ताका आम्ही महिमा देवोया वंदन करून ताका आम्ही महिमा देवोया वडा ताळंताका आम्ही गीता गावोया वडा ताळंताका आम्ही गीता गावोया वंदन करून ताका आम्ही महिमा देवोया वंदन करून ताका आम्ही महिमा देवोया जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्र आत्मा जय 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 ते एक देवा जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्र आत्मा जय 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 त्रिएक देवा अर्घा देवंतासो आम्ही पटल करूया अर्घा देवंतासो आम्ही पटल करूया सक्रे पेसंतासो आम्ही मोग करूया सक्रे पेसंतासो आम्ही मोग करूया अर्घा देवंतासो आम्ही पटल करूया अर्घा देवंतासो आम्ही पटल करूया सक्रे पेसंतासो आम्ही मोग करूया सक्रे पेसंतासो आम्ही मोग करूया जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्र आत्मा जय 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 ते एक देवा जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्र आत्मा जय 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 ते एक देवा हालेलुया 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 जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता
जय 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 पवित्र आत्मा जय 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 ते एक देवा जय 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 देवा बापा जय 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 जो कैसा जय 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 पवित्र आत्मा जय 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 ते एक देवा जेसू 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 आमच्या जेसू 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 मोजा जेसू 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 आमच्या जेसू 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 मोजा जेसू 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 आमच्या जेसू 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 मोजा जेसू 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 आमच्या जेसू 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 मोजा जेसू अर्गास्तुति जेसू सम्या अर्गास्तुति जेसू सम्या अर्गास्तुति जेसू सम्या अर्गास्तुति जेसू सम्या वंदन होगळप आमच्या राया वंदन होगळप आमच्या राया वंदन होगळप आमच्या राया वंदन होगळप आमच्या राया हालेलुया 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 सगळे आम्ही बसया बघाच्यानो सम्य सांगता असो मेळलो वर्तो वेळ हो आणि या वेळा सोमेचेर तुमची नदर घाला सोमी आमकां कित्याक आपयता माथ्याचो वंजल 11:28 वर्ड ये या म्हज्या ते समीस तुमी कश्ट केले न्हू आणि वाजून वयतले न्हू जडाय वयतले न्हू पिड्यान पडिल्ले न्हू समस्या अनुभव करचे न्हू खंतींत बेजारांत दुखां गळोवचे न्हू घरांत समस्या आसात कितें करचें म्हण कळी जायनासतना जायते भितरले कळवळे वळवळे कोणाक सांगो म्हण कळी जायनासतना भितरले भितर उखडच्या न्हू घरचे समाधान ना झुज झगडे मेळिल्ल्या वाईट शब्द मेळिल्ल्या गाळी शिरप असे आमचे घर सत्यानाश करूंक सैतान प्रचोदन दिता म्हणून त्या सैताना फाटल्यान नासतले न्हू जायते पटी सोमी ताचे वरती सकत कोणूच ना म्हण कळीच जाल्ले जाल्यार आमी ताच्या काय सकल्या सक्तेक सकयल्या सक्तेक सोदून येणे तेणे म्हण धांवतले न्हू आर्थीक समस्या पैसे दिल्यात लोन काडला लोन पाटी बरोवंक आसा पैसे दिल्ले पाटी येनात आनी हेरांक पैसे दिवंक आसात कितें करचें म्हण कळीत ना हांगा धांवन थंय धांवन हांगा ताचे काडचे हांगा दिवचे हांगाचे काडचे आनी एकले कडेन दिवचे हेरांक नागोवचे हेरांक पयशांनी बांदोवचे हेरांच्या जिवनान लुटचे हेरां थंय कितें फायदो जोडूंक आसा म्हण पळयतले न्हू समस्या वयर समस्या काम ना भुरग्यांक काम ना अजाज भुरगीं जायत्या घरांत आयकनात कित्याक आमची सळगी आमी सारके आसून तांकां बरी बुद्धी केली जाल्यार आयकना म्हण कांय ना म्हज्या लगेच जायते जाण येतना आयकनात फादर हांवें 800 1000 2000 भुरग्यांक घेवन हांवें इसलेला इस्काल आनी म्हज्या भुरग्यांक एक शब्द सांगला बरो 2000 धनसी आसले इस्कालान एक यासाकान सांगलें फादर म्हूण आपयतना ताचो बापूय हांवें सांगलें उतर त्या वेळा ते आयकताले कित्याक म्हळ्यार हांव त्या प्रमाणे चलतालो हांव त्या प्रमाणे जियेतालो म्हज्या जिवान पळयल्लो तो भुरगो केन्नाच म्हाका अविधेय जावन जियोंक साधना त्या देखून
बरें उदाहरण दिनासतना आमी आमचे इतल्या की गमजाली जिवन जियेतेले न्हू, वायट चलीन पडलेले न्हू. सोरो, बिडी, सिगरेट, माजा, गम्मत, बियर, पेस्ता, पर्ब, गमत, कुशलाय, माजा मारतले न्हू. सम्यासो उगडासत येनासतना आमासे एवढी पुण्य एवढी म्हणल्यार बरी मागण्याक येवन केदाळेक एवढी मिसा येवन आमचे जीवन लौकिक संवसाराक विखल्ले न्हू. सोमी म्हणटा येया म्हज्या सरसे, येया आनी हांव तुमचे वजें हळू करतालो. सांपरो सोडूंक जायना, तें म्हाका करूंक जायना. येस घडये करूंक जाता. सम्या मुखार तूं आसाय, सम्या मुखार तूं रावतना तुवें सम्याक म्हणोंक आसा, सम्या म्हाका साध्य जायनातल्यार तूं आसाय म्हाका साध्य करूंक. हे सम्यान आमकां आपोवणे दिल्या त्या खातीर परत फाटी वतना तें वजें काडून वसोंक न्हय, तें वजें देंवय. निराळ जा. हांगा आयलाय आनी हे ऑनलायनीर तूं विक्षण करताय तर तुजी वायट सवय सोड, फातके जिणी सोड. ना तर जोहांचो 5 अध्याय 14वी वळ 38 वर्सां आरी गाराक बरें केल्लो जेजू देवळांत ताका मेळटा आसा म्हणा लागलो, तूं बरो जालाय पुता, बरो जालाय, नितळ जालाय. तुजी आर 30 आनी 38 वर्सांनी पडत आसलो कोणी ना म्हण निरासलोय, तूं बरो जालाय आनी मुखार पातक करिनाका. पूण आमकां क्रिस्तांवाक पातक करिनासतना रावंक जाता की ना म्हळ्यार दुबाव तेच संवसारान आमकां धरचें. कित्याक म्हळ्यार आमकां पातक करिनासतना रावंक जाता की हांवें दोळ केल्या सदां लगभग 85 रेतेरींनी हांवें पडटा जावं दी हेर जाग्यांनी जावं दी विचारलें आसा, पातक करिनासतना रावंक जाता गी म्हणटा आसतना हात वयर गेल्ले बारीक उणें. तसो अर्थ इतलोच, आमकां निचेव करूंक नाका, आमकां एक निर्धार करूंक नाका, आमकां एक डिसिशन काडूंक नाका, आमकां एक प्रॉमिस जेजू करूंक नाका. जेजूदान आमकां बारीक प्रॉमिस जाय जाय, ताणें आमकां दी जाय, सगळें मेळत जाय. मेळ्या हातांनी खापाटी काळजांनी पिसांतर जाल्या त्या मोतींत आमी ताच्या लागीं गेल्या जाल्यार तो कसो दितालो. एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक मेळ्या हातांनी गेल्या जाल्यार वाडिनान वचून हात धुवन ये म्हणटात. प्लेट मेळ्ळी माती आशिल्ले प्लेटींत आमकां वाडिनान वचून धुवन ये म्हणटात. अगळ तांणी धुयनातल्या नेणट्या भुरग्यांक व्हरून तिंतू धुतात आनी उपरांत तातूंत वाडटात. तर हांवें आनी तुवें खापाटी काळीज काडून मेळे काळीज काडून जेजू लागीं गेले जाल्यार आमकां कांय मेळचें ना. त्या देखून ताणें म्हळें तुमी आसा तर येया, येया आनी फाटी वता आसतना नितळ जावन वचा. तुमचें वजें देवया, तुमचें वजें हळू करा, तें काणकोण वचनाकात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. अद्वेंत काल पवित्र जाया म्हणलो वर्त उलो आमकां दिला. परत परत आमी म्हणत जाय म्हणना वाट तयार करा, वाट तयार करा म्हणा कितें? पवित्र जा. तुजें काळीज नितळ जावं दी, तुजें मन नितळ जावं दी, तुजें जिवीत नितळ जावं दी, दीस वेतात आत्मीक तरेची वाडावळ जावं दी, देवास्पणान तूं वाडोवंक जाय. आज आमी अशें आसतना तो कबजीन याजाक सकाळच्या वेळार रेतेर आमची आराम जावचे पयले आमी उलयता आसतना एकलो याजाक म्हणा लागलो, सगळो वेळ तुज्या मोतीन तेंत आसा म्हण दिसता, ताचेंच गायताय, ताचेंच सांगताय. हांव म्हळ्यार म्हाका कितें दुसरें काम आसा? म्हाका ताचे सांगात आसचें म्हजें काम. म्हाका आपोवणें दिलां जेजू न्हू, ताचे सांगात रावंक, ताचे सांगात तसो अनुभव करूंक, ताचे बरी जावच्याक आनी एक क्रिस्त जावच्याक. तर हांवें केल्ल्यान कितें तो म्हणालो सूख कांय ना. व्हेरी गुड, तें तुका करूंक जाता. यू आर रियली ब्लेस्ड म्हणा लागलो. हांवें म्हळ्यार रियली आय एम ब्लेस्ड. कित्याक म्हळ्यार जेजू नासतलें म्हाका एक वर्त अनुभव जोडूंक दिल्ली ती वर्सां हाबर बायची. हांवें केदाळ म्हणचें आसा देवा आर्गां तुका एका हप्त्यांत 4 पटी 5 पटी 6 पटी तुजे सांगाता आराधनांत रावंक कोणाक तें भाग मेळत. म्हाका तुवें दिलाय, हांव भोस खुशी हर एक वेळा. त्या देखून म्हाका जेन्ना आमी खंय आमकां अवकाश मेळटा थंय जाल्यार अवकाश घेवंक जाय, थंय जाल्यार अवकाश घेवन धांवन धांवन येवंक जाय. आनी अशें आसता जेजू कितें म्हणटा, ये तुजें मेळ्ळें काळीज काडून पूण पाटी वेताना नितळ निर्मळ जावन वच. ना तर तुवें आसलेलें मेळचें ना, ना तर आसलेलें मेळचें ना.
जुवांच्या अंजलान आमकां बोवा परबायतारान सांगता वर्ल्ड 19 वर्स 17 कितें म्हणटा बापा ते मागलेले जावच्याक हांव तुजे लागीं मागता कित्याक ते पवित्र जावं दी तुज्या बरें लेट देम बी होली एज यू आर होली तूं कसो पवित्र आसाय तशें ते पवित्र जावं दी ते पवित्र जावं दी आमी पवित्र जावच्याक सम्यान आमकां आपोवणें दिलां म्हजे भावन आनी भयणीनो आमी घेवया तें आपोवणें आनी ह्या वेळार गीत आमी घेवया अर्घ आमी दिवया देवाक अर्घ दिता आसतना देव सूख प्यार पावडटा आसतना संपूर्ण तरान अर्घ आमी दिवच्याक सम्यान आमकां पावो केला असलो वेळ ताणें आमकां दिला आनी ह्या वेळा सम्याचें अर्घ दिवचें गीत आमी गावचें तुवें केल्या स्वरूप कराय वय म्हाका एक क्रिस्ती कुटुंबान रचल्या खातीर म्हाका बोवा परबायतार आपयल्ल्या खातीर तुवें सक्रामेंतान तुकाच म्हाका दिल्ल्या खातीर तुका मेळोवंक करता अवकाश म्हाका दिलाय सम्या फक्त जिविताचे देणे तुवें आमकां दिलाय हो बोवा परबायतार अवकाश तुजे सांगता रावण तुजे सांगता उलोवंक तुका मेळोवंक तुझ्या आजारपणान एक जावन आमचें जिवीत संपतरान बदली करूंक नितळ निर्मळ करूंक दिलाय तो अवकाश वय सम्या आमकां तुजो दोश करताय आमचे पातकाचो पक्षिलाय तुज्या आमले रगत आमच्या देवयलाय आमची पातकां दोन काडलाय सम्या जेजू स्वादिक सम्या मोजा जेजू तुका आमी अर्घ दिता स्वादिक सम्या मोजा अर्घ जेजू तुका म्हाका रसल्या खातीर म्हाका पोसल्या खातीर म्हाका दोश केल्ल्या खातीर म्हाका नितळ निर्मळ जावचे अवकाश दिल्ल्या खातीर ताचे ताच्या सक्रामेंत संपूर्ण तरान दूर काडल्या खातीर आनी सदा तुका जावं आतां आनी सदा सगळ्यात विघ्नांतल्यान आमकां सांबाळटाय तुवें केल्ल्या त्या बरेपणाक कसो वावडो तुजो उपकार हजारांनी हजारांनी उपकार तुवें आमकां केलाय बरेपण केलाय सम्या आनी ह्या वेळार तुज्या मुखार आमी आसा हे नांव पदवी आनी महिमा परगटच्या खातीर आमकां तुवें आपयलें स्वादिक सम्या मोजा देखून अर्घ दिता धन्याक तुझ्या स्वादिक सम्या मोजा अर्घाची तुका तुकाच दिल्ल्याक म्हाका काळजा गुडायत काळजाच्या गुडायत उलय सांग ताका अर्घा जेजो हिनवा जेजो ओगळा बंधन संपदा उपकार पावडटा कित्याक तुवें जायते बरें म्हण आमकां केलाय हर एक जिविताचें देणें दिवन आज आमकां हाडलाय सम्या तुवें आमचो मोग केलाय सदा Alleluia, 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 Alleluia.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. सम्याचे जो आमचो अस्त्र तो आमकां जाय व्हरतो धीरवे तूं आमच्या जिवनांत आमच्या जिवनाक जाय जाल्यार बरें म्हण तो सदां दिताय. सम्या आमच्या तुज्या मले रक्तान ह्या सगळ्या भुरग्यांक दोन काळ तांचे ताचे 5-5 बंदड सगळे निकळो पडोन सम्या तुज्या वत्या आतार आमकां बर सम्या तुजो मोग आमकां जाय सम्या चड आनी चड तूं आमचो मोग करताय तुजी दाय आमचे दाखयताय हें सगळें बरें म्हण तो आमकां दिता आसतना सम्या जेजू तुज्या मले रक्ताच्या बळान आमकां घटायती आमकां घट कर आमकां धैर्यान बळ पातका विणे जियोंक पातक सण सोडोंक संपवताना तुजे सांगता एक जावन जियोंक निर्धार घेवंक तो ध्येय आमचो तुज्या सांगता एक जावन तुजे बरें जावच्याक आमकां तो आदार दी पवित्र आमकां कर. हालेलुया 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 हालेलुया. जायती जडाय घेवन आयिल्लो पूण ताच्या काळजान बगुल्लें आमी जेजूक पळयसय. कापाटी लुटकार जायती पातकां गेल्लो हेरांक दोगो दिल्लो हेरांचे सर्ती घेतिल्लो कितले मेळ्ळ्यार पावना. अति आस अंगाला पयशांचो ओरबोस कितल्या जाणांच्या जिवनांत धू काडिल्लो कितल्या जाणांनी चिंतले मेल्यार जाता आसलो म्हणून आनी तसलो मनीस चिंता सम्याक हांवें पळयचय सम्याक हांवें पळयचय. हेरांचे पयलें धांवन वता धांवन वचून बसता त्या रुमडेच्या रुखार पूण सम्याक कळीत आसलें केन्ना ह्या मनशाच्या मोतींत आयलें सम्याक हांवें पळयचय जेजूक हांवें पळयचय त्याच वेळार ताची सुटका जाल्ली. त्या तुका आमी जायतीं जाणां कितें करता गे म्हळ्यार भायल्यान एक दाखयता भितर आमी तें दवरून बसता कितें कोणाक कळी जायना म्हूण. काल परत आयलो म्हज्या लागीं जायतें उलय लागलो आनी म्हणा लागलो तेशें अशें म्हजी परिस्थिती तें अशें आसल्या खातीर अशें आसल्या खातीर हांव थंय धांवलो हांगा धांवलो थंय गेलो हांगा गेलो. एकच क्वेश्चन विचारलें हांव ताका ह्या संवसारांत अति सत्यवंत कोण म्हाका सांगसी गी. जेजू क्रिस्त म्हणाला जेजू क्रिस्त अति सत्यवंत जेजू क्रिस्त. काळजाक आपण सांग म्हणे धैर्य आगी म्हणे वय म्हणा लागलो तें बंड धैर्य म्हळ्या ताका बंड धैर्य वर आतां पळय भितर वचून पळय धैर्य आगी सांगचें म्हळें बायल्या वोंटांनी सांगा नाका भितर सांग आसा कितें धैर्य कित्याक सर सत्यवंत सर पदवेदार सर बळवंत सगळें करूंक सकत आसचो जेजू आमच्या सांगत आसतना हो मनीस ताच्या की सकयल आशिल्ल्या लौकीक संगतेंत मेतेर जावन कोणें खंय आपयलां त्या राणाक या गुडीक या देवळाक मेळिल्ल्या बरी वचून म्हळें काल म्हणटाय तूं सगळें सत्यवंत तुज्या मुखार आसा म्हूण तुका कळीत आसा क्रिस्ती भावार्थान हर एक पटी क्रिस्त सक्रामेंतान तूं एक जाल्लो कसो गेलोय म्हणी जाल गरज पडली तर वो कोण हांगा बसला गरज पडली कोण म्हणून सांगलें हांव ताका वचून अर्दोस मागरे म्हणून सांगलें हांव ताका मेळिल्ल्या बरी मेळिल्ल्याच्या फाटल्यान गेलाय कोणें सांगलें तुका म्हण आसतां जेजू मुखार हाणी म्हणटाय पेट्या 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 म्हजे बिझनेस जालो ना म्हजें तें जालें ना म्हजें हें जालें ना चिकलान तुवें पांय गेल्यार चिको लागना म्हण विचारलें लागता खंय एवढी दोन परत वचून पांय गेल्यार लागना गे लागता आं तें मेळ्ळें चिकोल काणून म्हणटाय तो सत्य वत तो गत असले जाल्यार तूं कित्याक गेलाय मोगाच्या पानान वेणी राव आमी हें समजून बरें करून घेयचंय कित्याक म्हळ्यार सक्केव फातके आसलो लुटकार आसलो पूण केन्ना ताणें जेजूक पळयचें म्हूण चिंतलें त्याच वेळार ताच्या काळीज उक्तें कर दवरलें काळीज उक्तें केलें ताणें दोळे मात न्हय
ते जेजून पळयलें आणि जेजू म्हणा लागलो तुझे काळीज म्हाका दिवंक तूं तयार आसाय. तुझे काळीज जावन नितळ करतालो. जेजू थंय पावच्या वयल्यान थंय जाक्केवाचें काळीज नितळ जाल्लें. तो जावन आसा भावार्थ. जेजू म्हाका पळय जाय. आतां करूं ना म्हणून सांगना. जायते पात केले पातकाच्या रुकार 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 तो बसुल्लो. त्या देखून जेजून म्हळें सकला देव रुमडीच्या रुकार जावन सकला देव म्हणना. तुझ्या पातकाच्या त्या रुकार जावन सकला देव. तुझ्या आपल्या शाशेच्या रुकार जावन सकला देव. तुझे ते लुटकारपण आसा पळय तातूंत हांव सकला देव. तुझे ते पडकीरपण आसा पळय तातूंत हांव सकला देव. तुझे खापटीपण आसा पळय तातूंत हांव सकला देव. तुझे पातकी जिणे नाका जाल्ले सेन्शुअल प्लेजर्स ताका वेताय पळय तातूंत हांव सकला देव. आमकां हें करूं बारीक कशें कित्याक म्हळ्यार म्हज्या घेवच्या जायत्या जाणांक हांव चॅलेंज घालता आनी म्हणटा तुका तुका धरत्यान तूं उबो आसल्यार सांग आतां आनी मुखार हांव हें करचो ना. कित्याक सम्याची सगत कळीत ना म्हाका भावान आनी भयणीनो. ह्या सम्याच्या सक्तेन आमी जियेल्या तर दुसरी खंयची सगत म्हाका कांयच करूंक शकना. हो भावार्थ आमच्या मालगड्यानी आमकां शिकयला. थोड्यांक आमकां तो कळीत आगी नागी हांव घेतालो म्हणटा. म्हज्या आवयन शिकयलो तो भावार्थ ह्या सम्या जेजू सांगात एक जावन त्या खातीर हांव खिजाळ म्हज्या आवयक म्हणटा माय देव बरें करून तुवें म्हाका शिकयल्या त्या भावार्थाक. जायतीं जाणां पाली पा म्हूण वेतात. पाद्राप कसो सांगता. पाद्राप कसो सांगना. पडटा आसतना जायत्या जाणांक पट्टायलें जायते सत सांगतात. हांगा थोडी पटी मारतात पूण पट्टायलें सगळें सत सांगता. कित्याक म्हळ्यार ताणें एक आंगवण केलें हांव नितळ जातलो हांव बरो जातलो हांव बरी जातालीं त्या प्रमाणे सांगतना मोगाचें न्हू जायतीं सुकण पडल्या. सुकण पडली सूख म्हूण हांव सांगना पूण तातूंत लोळचें तातूंत चिकलांत पडचें ती आमची सूख. त्या देखून आमचें क्रिस्तंवपण शेळेपण. क्रिस्तंवपणान तसलो सकत ना. कित्याक जेजू म्हजे थंय जियेना. फकत हांव पळयता उलयता सांगता. जेजू अनुभव म्हजे थंय जावना. हांव जेजू बरें जावच्या प्रयत्न करूं ना. जेजूचें पवित्रपण म्हजे थंय ना. जेजूची उतरां म्हजे थंय ना. म्हज्या तोंडान येवची उतरां घेवची नाका जाल्ली. एखाद्या वेळा तुज्या थंय जेजूची उतरां आशिल्लीं जाल्यार मोरये माया बरी आमी एक ते कंप्लेंट करूंक शकचे ना. एक ते अपराध मांडूंक शकचे ना. एक ते अळसीक उतार उलोवंक शकता. एक ते गाळी दिवंक शकचे ना. कोणी सांगलें जाल्यार उगेत रावन आसता जाल्यार आज आमचें तोंड इतले सगळे झुजान एक 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 शब्द आमी उपयोग करता मोगाचे न्हू. आनी त्याच जिवनांत कपटी जिवनांत सोम्या मुखार वचून सोम्यातून सामका कोण लेखता. त्या खातीर जाक्केवान आपली जिणी बदलोवच्या जेजू म्हळ्यार सकला देव ताणें सांगोना. मागीर देंवन ता सोम्या आतां म्हाका वयर बसोंक जाय इतलो लोक आसा म्हूण आमचें जिवन अशें. भल्या सांबाळ्यान सांगता पद बरो सांगता पद हें नाका जाय हें नाका म्हणटा हें नाका वस गेट आउट फ्रॉम हियर. म्हाका कांय तुवें करूंक ना. म्हज्या सोम्याक तूं मान दी नाय तर म्हाका तुवें मान दिवन कांयच फायदो ना. म्हज्या सोम्याक मान दी पयलो. निश्चय कर निर्धार कर. गेलो तो भाव गेलो. 8-10 पण बक्षाणे माग म्हळ्यार ताका. तो सांगता वो सांगता कोणी सांगून तुका उपदेश कितें सांगता. एका निजा देवाक मान दी. तुका दुसरो देव वचोंक नजो. दुसऱ्या खंयच्याय देवा लागीं तुवें वचोंक नजो. दुसऱ्या खंयच्याय अन्य लौकीक संवसारा आशिल्ल्या त्या आयडल्स सांगात तुवें एक जावंक नजो. हॉरोस्कोप पळोवचो तें पळोवचें हें पळोवचें जातक पळोवचें आनी आमी ओगेत रावचें. कित्याक म्हळ्यार आमकां ती मनशां जाय. सम्याक विरोध वेची मनशां म्हाका घाल्या. पाटी ये सोम्या सांगता राव. सोम्या सांगता चिये आनी कसो जाक्केव देवन आयलो आनी व्हडा संतोशान जेजूक ताणें स्वागत केलो. खंय स्वागत ताच्या घरान ताच्या काळजान नितळ जाल्या त्या काळजान जेजूक बरो स्वागत दिलो. त्या देखून ताची सुटका जाली. सगळ्या बायबलान तुम्ही पळयलें जाल्यार नीज करी सुटका जालो एकलो मनीस जाक्केव एकलोच. दुसऱ्याची सुटका जाल्या जावना म्हणून सांगना पूण खऱ्या काळजांत उरल्यान कोणेय सांगलें आमी पळयना. पूण जाक्केव कितें म्हणा लागलो हांव म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो विकून दुबळ्यांक दितालो आनी कोणाक बांदयला तर हांव कितें करतालो 4 वांट्यान ताका पाटिलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मोगाचो साउंड चड करा. हालेलुया 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 हालेलुया. तसो जेजू आमच्या सांगात आसा.
ह्या वेळार थोडी आमची ते सामा सोम्या मुखार आमी दवरया. कित्याक व्हडा बावडटान आमी आयल्या. खंय दोग या तेग म्हज्या नवी एका काळजान एका मोनान मागती जाल्यार ते हांव ताका दितालो. सोम्यार म्हणलें उतरां बसवणी सस्व्या कडेन दितलो बावडटा तुजें तें आसून ह्या रुखाक हांगा जावन थंय वचून पोड म्हूण सांगला. मार्कस एवंजेल चॅप्टर 11 वर्स 23 and 24 आमकां म्हणटा तसलो बावडटा तुमचें तें आसा जाल्यार तुमी मागयलें तुमकां मेळटलें. बावडटा नासतना मागल्यार तें खंडीत मेळचें ना. मागीर आमी कितें म्हणटा हांवें मागलें म्हाका मेळोना आनी हांवें कित्याक मागत जाय. जेवणसार अशी विदोवळी जेवणसार कितें करता कोत्ताय असले पुरा नाडणें दिवन तुका कुरपेतावन तुका पयस करता. ही ब्लॉक्स युअर ग्रेस. तुजी कुरपा देवाची कुरपा येवची ब्लॉक करता. आमकां तें कळीत जायना. त्या देखून हांवें म्हणचें कोण तो मनीस तेत्त घडये हांव एक निचेव करतालो आनी सोम्या लागी येतालो. एक भुरगो म्हज्या लागी आयिल्लो. एक भुरगो आयिल्लो ताका बारीक मोबायलाचे छटा आसले आनी त्या वेळार बापूय म्हणा लागलो तो मोबायल सोड रावंक तयार ना फादर. वय गे रावंक तयार ना गे. हांवें म्हणलें भुरग्यां मोबायल घ्या वर्सांत वचा फादर. वय ओके रायट. हे म्हजें न्ही हे म्हज्या डॅडीचें. तुजें घे कारार आसा. आनी धांवलो आनी हाडून आयलो. धांवलो आनी हाडून म्हाका दी लागलो आनी म्हणा लागलो फादर इफ यू वॉन्ट कीप इट विथ यू. आय म्हणलें येस आय एम गोइंग टू कीप इट. वेन यू फिनीश युअर सेकंड इयर PUC कम एंड टेक दीस मोबायल म्हळें. बऱ्यान उपलो आनी ताका थोडे टायम टेबलांनी बरें दिलें. जायत फादर आय वील डू इट फादर. आय वॉन्ट टू बी गूड. म्हाका बरें जावंक जाय. आनी सगळें मागोन आनी जालें. तितल्यार बापूय म्हणा लागलो फादर मोबायल म्हाका दितात गे. तुज्या मोबायल म्हज्या टेबला वयर दोन कोणें सोर जाल्यार म्हाकाय प्रॉब्लेम जाल्लें. हांव खंडीत जावन ताका लिपोवन दिता आसलो कित्याक भुरग्याक कळीत करनातल्या बरी. तुजो वर्ड पब्लीक म्हणजे आडीसार पाद्राप ताचे मोबायल गिळटा म्हणल्या बरी. मोबायल दितात गे बाबा दे व्हरनोस कालें करूंक आसा तें कर. आनी तो सोडटालो. ताचे कडेन जगोन काडटालो. प्रॅक्टिकल कित्याक सोडवण जावचें आमी आडखळ घालता. आमच्या भुरग्यांची आमची सोडवण जायनासतना आमी विचारलें मेळोवंक साथ दितना. त्या देखून आमी एका मनाचें एका काळजाचें. तुमी आज आयल्यात हांगा खंडीत जावन कोण ऑनलायन पळयतात तुमची काळजां नितळ करा. तेच क्रिस्तांवाच्या काळार पोप कितें पवित्र जाया नितळ जाया निर्मळ जाया. अरे एका कडेन जेजू तुमच्या काळजांत येत आसतना तो तुमच्या काळजांत बसोवन दी. ताचें मोग रोमोवन दी. ताचें पवित्रपण तुज्या काळजांतून भायर येवन दी. ताची उतरां तुज्या तोंडांतून भायर येवन दी. आनी ताचें कायान तुज्या तोंडांतून भायर येवन दी. ताची स्तुती तुज्या तोंडांतून भायर येवन दी. तें जावन आसा आदव्यान काल. नाजाल्यार इगज मातें कांय काम ना म्हूण दिवं नालो. इगज मातें दिलां तुका पवित्र करच्या म्हाका पवित्र करच्या. तें घेया आनी सोम्या जेजू कडेन मागा. आमचे ते सांवा आतां सोम्या मुखार दवरया. पुनांतल्या एका कुटुंबांत समाधान मेळोवंक त्या कुटुंबांत एका भावाक एक बरें काम मेळोवंक आनी ताचे रियल एस्टेट बिजनेस बऱ्या तरान जावंक मागोन आसात त्या भावांनी मागोवंक जाय. प्रायवंत भयणीक युरीन इन्फेक्शन जावन मस्त कश्ट जाता. असले गूण जावंक मागता आनी तिची तूं साबार त्या पातावन उलयना. तिणें उलोवच्या खातीर मागोवंक आमच्या विनंती केल्या. इस्रायल आशिल्ल्या एका भयणीची बँक लोन पास जावंक आनी तिणें घेवंक असो जागो तिच्या नांवार जावंक मागोन आसा. सुमेजीच्या वर्त्या नांवान तिचे खातीर आमी विनंती करून मागया. एक पैण गर्भेस्तीन परगांवक पैण करता तिचे पैण बऱ्या तरान जावंक मागोन आसा. बऱ्या तरान सांबाळून दी. राफायल महादेवदूत तिचे सांगात पैण करून म्हण आमी मागया. एका भयणीक तिच्या सांगात आतां मस्त टॉर्चर मेळटा. सांगाती तिका मस्त टॉर्चर दितात. ताच्या मतीक उजवाड मेळोन तें रावोंक ती मागोवंक आमच्या कडेन विनंती केल्या. तिच्या खातीर आमी विनंती करून मागया. एकडचो दादलो लेखावर तो पियोन येवन घरांत दोशी करता. ताचे पियोण सोडूंक आनी परिवर्तन जावंक कुटुंबाचें मागतात. प्रत्येक तरान सुम्या जेजू सगळ्या पियोण्यांत बरसोन आपल्या घर विभाड करच्या. और एका पियोण्या घरा खातीर आमी आज मागता. तांच्या मोतीक उजवाड दी. तांच्या मोतींत आशिल्लें तें मेळेपण ताच्या काळजांत मेळेपण तुज्या अमले रक्ताच्या बोळान धुवन काड म्हण आमचें मागणें. हे कुटुंबांत आसलो एक जाग्याचो समस्या भाव भयणी मदें बऱ्या तरान पर्याय जावंक मागोन आसात. बरी काळजां घेवन एक जावं दी म्हण आमी मागया. एका भावाच्या नश्टान आशिल्ली बोट बऱ्या मोलाक विकून वचोंक आनी ताका आशिल्लें सगळें रीण फारीक जावंक मागोन आसा. एका भावाच्या ह्या हप्त्यांत एक सर्जरी जावंक आसा. ती बऱ्या तरान जावं दी. सोमींत बळदीक हात घेवन
तांकां आदार दिवन दी म्हणून मागया. एका भावाक एक बरी सैरीक मेळोंक आवय बापाय मागोन आसात ती मेळच्या खातीर आमी मागया. एका भावाचो मोडबित्री आसचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक मागोन आसा. बरे ग्रायक घेवच्याक सोमी आदार दिवन दी. धार्मीक मेळात आसल्या एका भयणीक तिच्या अभ्यासान तिरसाण मेळोंक मागया. सगळे धार्मीक वसत, सगळे ह्या जागा वसत, सगळ्या क्रिस्तांव परचे वसत मागया. विंचलेली क्रिस्ती परसा तो परसळ आमच्या मुखामळार मात न्ही, तो आमच्या काळजांतावन उमाळून दी म्हूण आमी मागया. एक भयण तिच्या पती सर्जरी जावंक आसा ती बऱ्या तरान जावंक मागया. एक भयण पिडेन मस्त वळवळटा, सोसूंक तांकां ना, पिडा सोसूंक सोंसणीकाय दी देवा म्हूण मागता. जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार तिची पिडा गुण सयत कर म्हूण आमी मागया. एक भयण नॉर्वे विजा ट्राय करन आसा ती सक्सेस जावंक आमचे कडेन मागोवंक तिणें विनंती केल्या. एक भाव आपलें रीण दिल्लें पयलें रीणकारांतावन मेळोंक आनी आपलें रीण फारीक जावंक मागता. आमची तेसांव मोगाच्यान तुमची सबात तेसांव आसा जावंक बरो. एक कडी बरो उबी रावया. सुम्या थंय तुमची दिश्ट लायात. जें कितें तुका गरजेचें जावन आसा आज तें मागो. तुजे दोनी हात काण तुज्या काळजावय दवर. माग ह्या वेळा मेळेपण आसा तर ते कान उडोवच्या खातीर, फातकां आमचे आसात ते ती धुवन काडच्या खातीर, आमचे थंय आसलेले खापाटीपण कुतांत्रीपण सगळें निकळोन खरे बरे मोनाची मनशां आमी जावच्या खातीर, पटींत सोरपणांत नागोवच्यांत अपराध मांडच्यान हेरांचे खबरो उलोवच्यान हेरांचे जिवन नाश करच्यांत आमी मेतेर जाल्या तर ते सगळे आमचे वाटो थंयच बंद कर सम्या. सता नितीन चलोवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागया. सोमी आमचे थंय सदांच येता तेच सोमी म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाय कांय उणें म्हणलें. हें गीत गायतना घट्ट तुमचे हात धरा. काळजांत आसलें तें काळबण खाण उडया. खरी जेजूची गोडसाण साकोंक जेजू म्हजे थंय म्हूण हांव मागता आसतना खरोच जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजांत राज करून दी. म्हज्या आनी तुज्या काळजांत नवो अनुभव जावं दी. क्रिस्त बरी जिवच्याक क्रिस्तचे व्यक्तित्व म्हज्या व्यक्तित्वांत एक कर घेवच्याक आमी सम्या कडेन मागया. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. वय सम्या म्हाका कांय सुण्या तातू आसतना तूं म्हाका जाय सम्या. वय आमी तुका जाय, तूं मोगाचो आनी मोगाचें. म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेना हांव तुजे विणे. मोग तुजो पुरो, मोग तुजो पुरो सम्या. मोग तुजो पुरो जेजू म्हजो राय आनी तस्स म्हजें दायज. जेजू म्हजें काण आनी तस्स म्हजें त्राण. ताच्या विणे जियोंक म्हाका नाका. ताचें काण, ताचें त्राण, ताचें रायपण, ताचे वरतें दायज तें म्हज्या थंय जियोवच्याक. सम्या तूं म्हज्या थंय जिये. सम्या तूं म्हज्या थंय एक जा. सम्या म्हजी सकत तुजी तुज्या वयर व्हरतो भावत दवरूंक. आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हजें काण आनी तोच म्हजें त्राण. जियेना हांव ताचे विणे. तुजो मोगच पुरो सम्या आमकां.
pasat puro. Tora samya tasmaka sai samya Jesu. Jesu tora moga sai. Mozer vot samya to mozer voton magai talka nirmalka. Pujavar tepe savani bar samya. Olo samya. Boi akasaro. Sasan pasat puro. Sasan pasat puro. Sasan pasat puro. सगळे आमी दिंबेर पडया येद्या वडा सक्रामेंतामुळे गीत आमी गावचें ह्या वेळार सगळे आशीर्वाद सोम्यातन घेवच्याक नितळ निर्मळ जावन जें कितें आमी वोन हाडलां तें वचें हांगा देवय आनी वच ह्या आराधना उपरांत तुजी जिणी नव्यान रुपी जावं दी पवित्र जावं दी आत्मीक तरान भाग्यवनपणान जियोंक वर्त दिचेव ह्याच वेळा हांगा सुगे आनी वच सम्या सांगता एक जावन नव्यान रुपी जा. Boda sacramenta sostang nama karaya Horvelatya rupa bodla novyoriti hadarya Solon veja asgat vishwa bhavata che baldevya Zashe bapa tashe puta villasani stutisa Padve maima sasna sasna ekasthayan haseta tukha dukhai rita sama sami navarta Amen. हे देवा बच्चे सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टा मना सुगडास तू आमकां सोडलाय सोड आनी सोड करून तुवें दिल्ल्या वर्तें भागीदारपण आमी घेता आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण आपणा पवित्र जावं आनी तुजे करे जिवीत आमचें जिवन कर तुजे बरें जावच्याक सोम्या आमकां पाव कर जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना